नमस्कार. प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. Speaker sir, under Rule 49(2), I seek postponement of star allocation number 4B, tabled by Sri Vijay Sardesai MLA Fatorda regarding the assistant to tribal community, to be answered on 4/4/2003. Under Rule 49(2), I seek postponement of star allocation number 7B, tabled by Sri Chandrakant Kavalekar MLA KP regarding the schemes for tribal welfare, answered 1/4/4/2013. There is a small correction. Star allocation number 6C, salary regarding the superintendent engineer, 74,130 instead of 37,290. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री विष्णू वाघ. प्रश्न 2 श्री प्रताप सिंग राणे. प्रश्न क्रमांक 3 श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. प्रश्न क्रमांक 4 श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I would like to ask question number 3B, which is a joint question. 3B, production by industries. 4 ना पण joint question आहा न्ही तो हांव आनी सो मेळना करपाक म्हजो आनी ताजो joint आहा तो. ना तो तसो करपाक मेळना. आं तो 4 क्रमांकाचो विचार. 4 एक त्यानं कॅन्सल केल्लो आहा, दुसऱ्या काय हें दिल्लें आहा, सो कांय ना तो तूं व्हरतूच ना. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 4A. That is the only question that's there. उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, जेन्ना क्वेश्चन घाल्लो तेन्ना सरकारान डिक्लेअर करूंक नाशिल्लें की टॅबलेट्स आनी नोटबुक्स 5वी ते 9वी मेरेन आनी 11वी ते 12वी मेरेन लॅपटॉप्स प्रोवायड जातले काय म्हणून हांवें फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीचें इतल्याच खातीर मागिल्लें कित्याक ही बरी स्कीम आनी म्हाका दिसता ही स्कीम जेन्ना भुरग्यां कडेन पावता तेन्ना तातूंत कांय सगळ्या कडेन इक्वली पावपाक जाय. हाजे खातीरूच हांवें ह्यो डिटेल्स मागिल्ल्यो विच आर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक. पूण अशें कळयिल्लें गेलां आन्सरान की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स सरकारा कडेन नात म्हणून. हांव मागतां की खूब स्किमीचें अशें जाल्लें आहा की थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीक फॅसिलिटीज मेळपाक वो बऱ्यो स्किमीक अवेल करपाक डिफिकल्टी जाता. तातूंत रुलींग आनी ओपोजिशन अशें केन्ना केन्ना जावंक शकता. ही स्किमीन तें जावचें न्ही म्हणून सरकार इक्वली सगळ्यांक ट्रीट करतलो म्हणून एक अश्युरन्स दिवचें, कित्याक स्किमीचें जें कितें हांवें डिमांड केला तो सगळो फुलफील जाल्लो आहा अशें डिक्लेअर केलां. स्पीकर सर, ही स्कीम आमी फेब्रुवारी म्हयन्यान जाहीर केल्ली. हो प्रश्न मार्च म्हयन्यान विचारला. त्यामुळे स्कीम आशिल्ली, ठीक आसा, एखाद्या त्या पर्यंत इन्फॉर्मेशन पावून ना आसत. आमी अशें म्हणूं ना की एखाद्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ती स्कीम एप्लिकेबल ना म्हणून. म्हणलां की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी रेकॉर्ड धरना. ताचें कारण आसा, आमी ती स्कीम शाळा वायज करता, स्कूल वायज. फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्ल्या शाळांनी कितले आसा जाल्यार हांव दिवंक शकतालो इन्फॉर्मेशन. पण फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या शाळेन भुरगो वता तो नॅसेसरी फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आसतलो असो न्हय. तो कुर्तरेचो आसूंक शकता, तो मडगांवचो आसूंक शकता, किंवा एखादे नुयाचो आसूंक शकता. मे बी 5%, 10%. दॅट इज वाय आय कांट गिव इट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज. स्किमीन आमी खंयच्याच स्किमीन खंयच डिफरन्शिएशन दवरूं ना. हातून तर प्रश्नच येना, कारण हे शाळा वायज आमी फॉर्म धाडल्या
आनी ज्या जाग्यार पेरंटान आपले कन्सेंट दिला आनी हांव मुद्दम हें स्पेसिफाय करूंक सोदतां, खूब जाण म्हाका सांगता की ते भुरग्यांच्या हातान नोट पॅड, आमी नोट पॅड दिवपाचें ठरयलां, हें दिना आमी टॅब दिना, कारण टॅब मातसो पिड्ड्यार बेगीन जावंक शकता. नोट पॅड वील सर्वायव हिम फॉर 5-6 years टील ही गोज टू द 11th standard. नोट पॅड इज ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट, 8,500 बी टू 10,000च्या आसपास कॉस्ट आसतलो. नोट पॅड जो दितल्या भुरग्यांक, तो नोट पॅड भुरग्यांक दिता आसतना ताका 2 अरेंजमेंट आमी केल्या. एक म्हणजे इनिशियली सम लोडींग वील बी देर, बट सबस्क्वेंटली ई कंटेंट हाजें करिकुलम शाळेन कितें शिकयता ते सगळी इंटरॅक्टीव कंटेंट वील बी मेड अवेलेबल. सगळ्यो शाळा आतां वायफाय जावपाच्या हाजेर आसा, कनेक्टिविटी आसा. सो वी वील एन्श्युअर दॅट स्टुडंट गेट्स दीस एंड त्या स्टुडंटाक सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटलें हाजी गॅरंटी सरकार घेतले. एक 3-4 म्हयन्या भितर स्कूल ओपन जालें, 1 म्हयन्या भितर तांकां हें मेळटलें नोट पॅड, पण ताच्या नंतर एक 2-4 म्हयन्या भितर ई कंटेंट वेगवेगळ्या क्लासाचे आमी लोड करपाक सुरू करतले. सो ताज्या खातीर थोडोसो टायम लागतलो, कारण यू हॅव टू गेट गूड क्वॉलिटी ई कंटेंट. आनी त्यामुळे कसलीच चिंता करची न्ही, खंयचोच भुरगो फाटीं उरचो ना. आतां आवय बापायक तर तूं नाका, आवय बापायचें कन्सेंट मागता आमी बरोबर, आवय बापायक जर तूं नाका जाल्यार मात त्या भुरग्याक आमी दिवंक शकना, कारण तो मायनर असल्यामुळे. फाल्यां इट इज एक्सपेक्टेड दॅट द चायल्ड इज मॉनिटर्ड बाय द पेरंट्स. आं हय हय हय, एब्सोल्युटली. Consent is absolute essential. What will happen? Some students, because of some students, parents and एक but एक parent ना आणि कितें dispute आ family मध्ये, you'll have to just watch for that. गार्डियनाचो घेता. There will be problems. That is not a big problem. गार्डियनाचो घेव येता. कोण ना कोण तरी मायनर म्हणना फुडें someone will be there to mentor him. ताजो दिव येता. There is no restriction on that. I'm just saying. नाही नाही, म्हाका you tell me if there are difficulties, we will ensure that they get it. स्पीकर सर, कसले क्वॉलिटीचे हे आसतले वॉट द नोटपॅड? अजून ताजो टेंडर काडून ना, पण तुका जर तूं सजेस्ट कर, आय वील गो फॉर द बेस्ट. म्हज्या हिशोबान अशें क्वॉलिटी आसूंक जाय, द टॉप 5 पैकी एक तुम्ही जो कॉस्ट म्हणला तो कॉस्ट बेस्ट मे नॉट बी अवेलेबल फॉर दॅट कॉस्ट. नाही, टेंडर लार्ज स्केल क्वॉन्टिटीचे नोटपॅड 10,000च्या सकयल मेळूंक शकता. हो प्रायमरी एस्टिमेट. फाल्यां जर तूं चड जालें, आमी 40 कोटी दवरल्या, कमी पडले जाल्यार पयशे चड दिवं येता. 10,000 हे 40 कोटीच्या हिशोबान दवरलेले, 40,000 ते 45,000 भुरगे आसतले, 8,500-9 हजाराच्या हिशोबान केल्ले. कमी पडले जाल्यार तितले पयशे एक्स्ट्रा दिवं येता. बट वी वील एन्श्युअर दॅट नोटपॅड्स वीच आर गिवन आर ट्रबल फ्री. कारण फाल्यां ते भुरग्यांचे नोटपॅड बंद पडले, ताजो शिगमो म्हज्या नांवान जातलो मागीर. त्यामुळे आय वील एन्श्युअर दॅट द क्वॉलिटी इज. स्पीकर सर, उत्तर प्रदेशाक चीफ मिनिस्टराचो फोटो घालून नोटपॅड दिले. आय डोंट बिलीव इन दॅट. अशें मी हांगा जातलें काय म्हणून, आनी तो लायलो तेन्ना टाक करून बंद जालें खंय, सगळो नोटपॅडूच बंद जालो. थंयचो जाल्लें आहा, पेपरार न्यूज आयल्या. जाणा खबर आहा म्हाका, थंयच्या चीफ मिनिस्टराचें तें पयलींच येना फुडें एखादें जालां आसत. आय डोंट इवन परमीट नॉर्मली टू यूज माय फोटोग्राफ इन गव्हर्मेंट एडवर्टायजमेंट. फोटो आयलो म्हणून म्हाका ऑब्जेक्शन जायना, घालपाचें आहा घाल. कांयच आवश्यक ना. त्या भुरग्याक थंय फोटो दिसूनी शिवाजीचो, थंय भुरग्याक फोटो दिसूनी ब्रागान जावं त्रिस्त बागान कुन्याचो, त्या भुरग्याक थंय फोटो दिसूनी कोण तरी आमचो बरो केळेकार किंवा अशें कोण तरी जाणें कॉन्ट्रिब्युशन केलें अशा मनशाचे फोटो दिसूनी ते येतले. Government of India some time back had said that cheap notepads are available. Will the government find out what quality and what performance that notepad has, so that you can generally, if it is as good as the notepad that we have, बरोबर आसा. it should be distributed very easily everywhere. दोन गोष्टी आसा. आकाश वन वॉज हॅविंग सम प्रॉब्लेम्स. टच स्क्रीन वॉज गिवींग प्रॉब्लेम. आकाश 2 आमकां फ्री सप्लाय केल्ले कंपनीन ट्रायलीक. हांवें ते 2-3 जाणांक दिल्ल्या, 2 काय 4 कितें दिल्ले. आय हॅव गिवन इट टू 2-3 पीपल टू यूज इट अँड गिव मी द फीडबॅक. म्हज्या हिशोबान इट मे टेक अनादर कपल ऑफ इयर्स टू स्टेबिलायज द क्वॉलिटी. प्रॉब्लेम कितें जाता, हे 5वेंतलो भुरगो 6वेंतलो भुरगो, ताका जर तूं दिल्लो वस्तू ती तो पयलीं ताका हँडल कशें करप हें ताका सारकें लक्षान येना. ते मुख्य म्हणजे आकाश इज अ टॅब. वॉट वी आर थिंकींग इज गिवींग अ नोट पॅड.
कारण 5वेन जर तूं दिलें जाल्यार ताका ते 10वे पर्यंत म्हणजे 6 वर्सां ते टिकूंक जाय. ताका कीबोर्ड आसता. ऑफकोर्स टॅब कॅन बी ऑल्सो गिवन विथ एन एडिशनल कीबोर्ड अटॅच टू इट. पण म्हाका दिसता नोटपॅड्स हॅव स्टेबिलायज. दॅट इज नॉट स्टील स्टेबिलायज. Akash 2 also has some minor problems. Price wise it is very attractive. It is hardly 2000 and some 600 or 700. But I think it should stabilize before we give it. कारण 50,000 दितकच जर तूं फाल्यां 5,000 परते आयले जाल्यार बोबो पडटल्यो आमच्यो. Notepad is very expensive. फुडलो प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 5C. स्पीकर सर, उत्तर छापीलप्रमाणे. Speaker sir, I have asked one question whether the company has to sign a minimum water policy requirement or not. Answer is given, no sir. I want to ask the minister whether any other company he knows, whether any other company has signed this agreement, this type of agreement or not. ती स्कीमच ना आमचे कडेन. तशी स्कीम ना. Speaker sir, I have asked him whether any other company has signed this agreement or not. Scheme na, I have not asked him. Or he says he has not signed. स्कीम जर ना जाल्यार सायन करपाक प्रश्न येता. उदक जे आसा I have- ते I have got- PWD दिता. उदक जे आसा ते तुगेले WRD प्रोक्योर करता. I have asked this specifically under industry, Speaker sir, because I have one paper here under RTI where Zuari Agrochemicals have signed an agreement under minimum water policy. I have asked specific question. You must have noted I have asked many times this question. Why? Because these companies are taking water, there is no check. Now Zuari, I have an RTI, I will submit the copy to him, where Zuari Agrochemicals have signed a minimum water agreement, minimum water quantity agreement it's called, and for a demand of 8,500 cubic meters per day. Reliance is just next to it. Reliance and both these factories, why we are having problem with it? Because ते उदो आमगे तेच divert जाता, आमगे उदो हेंगे divert जाता, आम बॉब मारित आहात, आणि हे उदो हेगेले आणि 3, and if you go to see, this company has not signed. And what is happening is they are pilfering water. I have even got how many readings are going every month. They are pilfering water. That is why I have asked. Now, Speaker sir, I will produce this record. I want to see whether the company you will sign, what is the thing, कित्या ते, why loss. वो तुगे प्रश्न पळय आसा तो इंडस्ट्रीक तितले रिलेटेड नाशिल्ले कारणान ताका वॉटर सप्लाय लागता, WRD लागता म्हणून माननीय मुख्यमंत्री उत्तर दितले. स्पीकर सर, हो एग्रीमेंट जो आसा तो म्हाका दिसता 15-20 वर्सां पयलींचो एग्रीमेंट. It is signed with PWD and it is nothing to do with the industries department. No, I have asked it because why? पयली It was गजाल. industry. नाही राव मरे. But you are getting answer. The question what he has asked is in industries, and the question asked, I got the question, and the question says that whether company has to sign a minimum water policy requirement. It is not like that. He has misread the meaning of that agreement. It is minimum quantity of pickup of water. It is not policy. That means Zuari Agrochemical has given guarantee to government of Goa that they will pick up minimum 8,500 cubic meter of water per day. And government has signed an agreement with them against some supply money. म्हणजे ते कमीत कमी इतलें उदक तांकां दिवपाची गॅरंटी दिल्या. That this agreement was long back, and this agreement was signed because a big unit, if it does not guarantee the quantity of water it requires, it becomes difficult for government to start a project of water supply. It is a water supply agreement. 8,500 we are not able to supply them most of the time. We are trying to give it. After this 30 MLD project comes, then this 8,500 will be given guaranteed to them. Speaker तुका sir. आतां कितें सब क्वेश्चन आसत जाल्यार म्हाका दिसता PWD विचारचो पडटलो. ना ना कितें जालां